आमगे हे सगळे आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सीतले कावेलोसी मोबोर टॅक्सी ओनर्स ड्रायव्हर्स आणि एग्रिगेटरा लागून जे मिटींग जावपा जाय आसली ती आमगे भुरग्यांक जायना आसली. सो ते मिटींगे लागून टायम गेल्लो सीएमा कडेन आनी वी हॅव स्ट्रॉंगली गिवन ऑब्जेक्शन्स. पूण आम ऑब्जेक्शन दिता असो कितें सांगलां दॅट वी नीड टू कम अप विथ अ सोल्युशन टू मेक आवर गॅझेटेड रेट्स, गव्हर्मेंट गॅझेटेड रेट्स ज्यो आय त्यो डिजिटल करपा जायो, त्यो रेट्स डिजिटली अवेलेबल जावपा जायो. बट वी हॅव टू अवॉइड and not allowing new aggregators into the state of Goa. म्हणजे मल्टिपल एग्रिगेटर्स ऍप जे कॉमर्स करतले हाल तुज्यान ऍप ओपन करपा जाता तेज्यान ऍप ओपन करपा सगळे ऍप ओपन करून 5-5 गाडयो घालून सगळो मार्केट फ्लड करपा हे दिवपा जायना. कॅनॉट डू मल्टिपल एग्रिगेटर्स. सो सीएम इज एश्युअर्ड इन फ्रंट ऑफ देम दॅट मल्टिपल एग्रिगेटर्स विल नॉट बी गिवन. दिस इज वॉट ही हॅज सेड. आणि हांव कन्फर्म करून 3-4 पाट पूण हांव उलयले मल्टिपल एग्रिगेटर्स दिवपा जायना. डिजिटल डिस्प्ले ऑफ दी रेट्स इज एक्सेप्टेबल. कितकोन तो सिंगल एग्रिगेटर म्हणटा सिंगल एग्रिगेटर कितकोन करपाचो तेणें अजून डिसायड केलना. ही सेड ही इज गोइंग टू गेट बॅक. बट वी कॅनॉट डू मल्टिपल एग्रिगेटर्स. मल्टिपल एग्रिगेटर्स म्हणजे कोणूय ऍप ओपन करतलो आणि कोणूय गाडयो घालतलो आणि डिजिटल डिस्प्ले करून कोणूय येऊन भाडे मारतलो. सो दिस वी हॅव सेड वी डू नॉट वॉन्ट अँड आय थिंक नन ऑफ द टॅक्सी ड्रायव्हर्स ऑल ओव्हर गोवा want multiple aggregators, which means ओला म्हणले कंपनी नाव, उबर म्हणले कंपनी नाव, तेशकोन आणि 10 भाशेन कंपनी नाव. मुज्यान टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स काडपा जाय, तेज्यान क्लायड टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स काडपा जाय आनी ग्लेन टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स एशकोन करपा जायना. तेज्यान क्लायड टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स म्हणून ऍप काडून 5 गाडयो तेज्या नावान घेवपा जायना. सो दॅट इज ऑब्जेक्टेड. कित्याक द मार्केट इज गोइंग टू गो बॅड, एव्हरीथिंग इज गोइंग टू बिकम अ मेस. सो तेणें सांगलां ते आम जावपा दिवपा नाय. ही इज गोइंग टू थिंक अबाउट दिस, हाऊ वी आर गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम and he is going to get back to Sagilal. So 19th is the last date. That I also specifically सांगना Chief Minister की in those guidelines you please mention what you have agreed. की multiple aggregators जावपा नाय. सगळे उठून आपण ऍप करून 5-5 गाडयो घालपा तू दिवपा ना. हे तू हुई जाल्यार गायडलायन्सां बरोवन घे. And then only I think if it is all about digital display of the rates सगळ्या मान्य आहा. आम उलयले सारख्या डिजिटल डिस्प्ले. समज करमणसोड मडगांव वचपा 1,500 पडा जाल्यार 1,500 डिस्प्ले ती सगळ्यांकूच सगळे भाशेन ज्यो टॅक्सी आहाय तांकां. बट न्यू एग्रिगेटर्स एवरीबडी शुड नॉट बी एबल टू ओपन अप एंड बिकॉज द मार्केट इज गोइंग टू गेट फ्लडेड. गोवा इज व्हेरी स्मॉल अँड द एंटायर टॅक्सी बिझनेस इज गोइंग टू कोलॅप्स. सो हे आम बरोवनूय दिल्या आणि ऑल्सो दे हॅव ऑल्सो गिवन देअर रिप्रेझेंटेशन. आय हॅव ऑल्सो गिवन माय रिप्रेझेंटेशन अँड दॅट इज सिंगल एग्रिगेटर तुम्ही सपोर्ट करता. सिंगल एग्रिगेटर he has not said it is a single aggregator. He has said he is going to discuss how to come up with a digital display platform. But multiple, it is not going to happen. Jori tori to digital platform हाडपा सोदिता जाल्यार कितकोन करपा जाय तें डिस्कस करता. So we have clearly told that aggregators naka, and he has also agreed. He had agreed that multiple aggregators येल जाल्यार प्रॉब्लेम जातले म्हणून तोय अग्री जाला, सीएमूय अग्री जाला. आता तें डिस्कस करपा जाय म्हणलें. दॅट इज द पॉइंट हाऊ ही इज गोइंग टू मेक इट हॅपन. बिकॉज विथ ना डिस्प्ले कसो करतले. गोवा माइल्स म्हणटा तो आसा. नो, गोवा माइल्स विल गो अवे बिकॉज हीज रेट्स आर नॉट एज पर द गॅजेटेड रेट्स. वी आर टॉकिंग अबाउट गॅजेटेड रेट्स. करपा जाय हितून त्या गायडलायन. नो, दॅट इज वॉट आय टोल्ड हिम. इन द गायडलायन्स ही हॅज टू बी व्हेरी क्लियर. कित्याक गायडलायन्स डील म्हणटरी गायडलायन्स डज नॉट से सिंगल एग्रिगेटर ऑर डबल एग्रिगेटर. गायडलायन्स इज फॉर एवरीबडी. हांवें हें देखून विचारलां की गायडलायन जरी तर ह्यो जाल्यो जाल्यार हांव समज कोणी ऍप घालपा सोदिता ही विल गो टू कोर्ट विथ दीस गायडलायन. तूं आपल्याक कितको हाडपा शकता काय म्हूण तूं गायडलायन्स दिले. आनी सो दॅट ही सेट बसून डिस्कस करपा जाय कितकोन हें करपा जाय तें आनी कितकोन एडिट करपा जाय. सो दिस वॉज द डिस्कशन टुडे. बट वॉट आय अंडरस्टँड इज देर इज नो क्लॅरिटी. आज जे सरकार करूं सोदता देर इज नो क्लॅरिटी ऑन दिस एंटायर proposal what they have done. This is only going to unnecessarily put Goa and Goans in a situation where this taxi business is concerned. We have opposed this entire guidelines. We have requested them to scrap these guidelines so that digital display करपाक कितकोन करपा जाय हें डिस्कस करून येवपाता. आनी डिजिटल डिस्प्ले करपा जाय जाल्यार आमगे हॉटेला स्टँडा वेबसायट आहा, टुरिझम वेबसायट आहा. सगळे हॉटेला स्टँडाची वेबसायट आहा. त्यो रेट्स तुज्यान हॉटेला वेबसायटीचेर घालपा जाय, टुरिझम वेबसायटीचेर घालपा जाय, डिस्प्ले करूंक जाय एअरपोर्टा भायर रेट कितकोन आहाय ते भाजी. सो दोज कॅन बी डिस्प्लेड. सॉरी, देर इज अ प्रॉब्लम विथ एग्रिगेटर्स. एग्रिगेटर म्हणजे यू कॅन ओपन कंपनीज. जस्ट टू बी व्हेरी सिंपल,
कंपनी ओपन करपा आमी हे प्लॅटफॉर्म दिता एव्हरीबडी. एग्रिगेटर म्हणजे कितें, यू वील गो अँड रजिस्टर अ कंपनी, टॅक्सी कंपनी, आणि तू 5 गाडयो घेतलो. टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स, कॅन्झिल टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स 5 गाडयो, राकेश टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स 10 गाडयो, 1 बस. सो हे इज नॉट अलाउड. दिस वी आर नॉट हॅपी विथ दिस. Whether Kenzil Tours and Travels or Rakesh Tours and Travels, we do not agree for this kind of aggregators. ना एग्रिगेटराचे एपाचे येवपा रेडी येस ओ नो आन्सर आज दिवपा शकना, कित्याक गायडलायन्स इज नॉट क्लियर नो. गायडलायन्साचे मल्टिपल एग्रिगेटर घेवपा ना म्हूण क्लॅरिटी ना. गायडलायन्साचे क्लॅरिटी ना दॅट दीस गायडलायन्स कोणूय घेवन समज कोर्टान गेलो आपल्या करपा दिना म्हूण ही क्लॅरिटी ना. जे प्रमाण ही क्लॅरिटी ना, देन हाऊ यू कॅन अग्री whether it is a single aggregator or double aggregator. You cannot agree to this guideline. So this guideline needs to be scrapped. We have to sit down and discuss. Digitals आहे. Yes, we have all agreed and everybody agrees की we are ready for digitalization. मीटर घातला ना रे, तो चलना, तो चलेना. तो आला न्हू, तेचेर करूं आता सगळे. If you want to do things, you can do things that way. But कंप्लेंट्स कित्याक येता, कारण तुम्ही डिजिटल जाल्यार 5 वर्सां पयलीं पण चालू आसा ह्या एग्रिगेटरांच्या बाबतींत. अजून पर्यंत हे डिजिटल तुम्ही कित्याक सजेशन दिवना, ह्या हेजेर कित्याक पावलें की ऍप येतलें आनी मागीर सोल्युशन येतलें. ना हे तू सांगत तें सारकें ना. म्हाका 3 वर्सां जालीं. In every assembly, we have spoken about digitalization. In every assembly, we have spoken about giving suggestions. जे भाशेन केटीसी हा, तेच भाशेन गव्हर्नमेंटान आपल्याक टॅक्सी सर्व्हिस काडपा जाता न्ही. कोणाच्यान सामान्य मनशान वचपा जाता. तुवें आनी हांवें गाडी घेवन भोंवपाची गरज ना. बट वी आर टॉकिंग अबाउट टॅक्सी स्टँड अँड टुरिझम बिझनेसीस वेर देर इज अ फिक्स्ड रेट. हांव आनी तूं बिस्तू भोंवपा वचनाय न्ही इनोवा आनी क्रिस्टा बुकींग करून. आमी धाकटी खुची गाडी घेवन मडगांव येतले. 500 रुपये जावं 600 रुपये. सो तेच कोण केटीसी कित कोन रेट आहा, तशें कोन जनरल पब्लीक आहा, यू कॅन ऑलवेज रिमूव न्हू. आतां दुबय गेलो जाल्यार तुका त्यो ब्राऊन कलर गाडी आहाय दुबयच्यो, देट इज बिलॉंगिंग टू द गव्हर्नमेंट. So government can take over this kind of taxi thing and do it for the locals. But this is where tourism is concerned. From taxi stand for tourism fixed rate, the gazetted rate, that can be coming in a digital platform. But inviting aggregators with guidelines, you are making a mess of the whole proposal. That means to 100 jana ekotlo. See, we are not against digitalization, but the existing business, there should be a ratio. No? It is not that it is a big cake. 200 समज हॉटेलान 200 स्टँड आहा, ते 200 स्टँडा एक स्टँडा 20-30 जाण गाडयो आहा, 40 गाडयो आहा, आणि ते आपल्या पोट भरता न्ही. दे आर डुईंग द बिझनेस. बिझनेस इज नॉट ओव्हरफ्लोईंग. बिझनेस हॅज नॉट ओव्हरफ्लोड. आयज दिसा 50% देखून ऑक्युपन्सी ना. हॉटेल म्हणटा जाल्यार इतली एग्रिगेटर घेवन कितें करतो. सो द गायडलायन्स हॅज टू बी स्ट्रीमलायन. द वर्ड एग्रिगेटर इट सेल्फ गिव्स एन open market for everyone to flood the market and make a mess out of it. Digital korpa je, but not by opening up the market to form various aggregators and korpa. So if the government has to come up, they have to come up with a solution to use digitalization, to use this fees, digitalize this fee पडपाच्यो. एअरपोर्टाचे कितको बरयलो आय ते भाशेन सगळे गोंय बोर रेट आसपा जायो. म्हाका कलांगूट वचपा जाय जाल्यार कितले पयशे पडले इनोवा घेवन, हे सगळे आसपा जाय. बट एग्रिगेटर ओपन करता म्हणजे यू कॅन स्टार्ट कंपनी. No, next meeting है कहीं सांगितलं ना. But I heard from the news that after the 19th they are going to call all the coastal MLA. But I तेजे काय डिस्कस चालू. क्लायड फर्नांडीस फ्रॉम कावेलोसी. आयज आमी जे गॅजेट भायर काडला गव्हर्मेंटान तेजेर आमी मातशें क्लियरन्स घेवपा म्हण आमी सीएमा मेळपा येयल्ले. आनी हेजे आमकां आतां जायते क्लियरन्स मेळ्ळो आहा. पूण हेज्या मुखार आमी टील 20th पासून आमकां कांय डिसिजन घेवपा मेळना, कित्याक अजून गव्हर्मेंटान कांय गायडलायन्स सारक्यो प्रॉपर हें केलें नाय. पूण आमकां मातशें बरे भाशेन तें सोजमायलां कितें जातलें आनी कितें केल्यार कितें जातलें ते भाशेन आमकां म्हायती दिल्या. आनी ते म्हायती प्रमाणे आतां आमी आमगेलें डिस्कशन करतले आनी कितें करपाचें आनी कितें कोन्न करपाचें तें आमी डिसायड करतले. पूण टील 20th आमच्यान कांय डिसिजन घेवपा जायना.